प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाचो 9 विसवोर वोड 9 ते 13 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्सेस 9 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी थंयचो चलत वेताना मांडवीर बसलेल्या मातयेव नांवाच्या एका मनशाक जेजून देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसां सांगाताक जेवणाक बसले. हें पळयोवन फारिझेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोया सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता ते कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वसात आनी हे उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. येवन नाका म्हाका, दया जाय. खरेंच सांगता, तुमी आपणाक प्रमाणीक म्हूण दवरतात तांकां न्हय पूण कोण आपणाक पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयला. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी जें शिवर्तमान आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू मातयेवाक आपयता. आनी आमी चोत्रायेन आयचें शिवर्तमान आयकलां जाल्यार आमकां कळोन येता की मातयो एक 2 वसूलदार आसलो. तो एक पातकी मनीस आसलो. आनी बाबणीनो, 2 वसूलदार कितें कोत्ताले? 2 वसूलदार 2 एकठांय कोत्ताले, टॅक्स कोत्ताले. म्हणटच जो टॅक्स ते एकठांय कोत्ताले तातूंतलो खूब टॅक्स ते आपल्या बोल्सान घालताले आनी जे रोमा शाराक दिवपाक जाय आसले ते दिताले. म्हणटच लोकां कडसून सुबेज टॅक्स भरून आपली पोटां भरताले आनी एकदम गिरेस्त जाल्ले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू मातयेवाक पळयता मांडयेर बसलेलो, ताका म्हणटा, म्हजे फाटल्यान ये. ह्या 2 वसूलदाराक पातक्या मनशाक जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान ये. आयज भाव भयणीनो, आमी पळयत जाल्यार कोण एक सोरो पियेता मनीस, ताका म्हणटा ते एक जो चड पियेता बेबदो मनीस, समजा तो चोरी कोत्ता, ताणें खूब वर्सां पयलीं कोणाक जेशी मारला, ताका बणकणीन घातला, आतां सुटलेलो आसा. आनी आमी आमच्या दोळ्यांनी आमच्या कानांनी आयकता पळयता की हो मनीस आतां बदलला. कितलीं जाणां ह्या मनशाक देवाच्या राज्यान हो इग्रोज मातयेन काम करपाक आपयतलीं. चड करून लोक आपोवचो ना. कित्याक लोक म्हणटलो, तो एक पातकी मनीस, तो एक दीस सोरो पियेतालो, तो ताणें कोणाक जिवेशी मारला, आतां कितें करीत आमकां. आनी ह्यो वस्तू आमी पळयता की कोणें कितें आपल्या फाटल्या जिवितान कितें केलां जाल्यार आमी तांकां फुडें सरपाक आमी दिना. कित्याक भाव भयणीनो, आमी आमच्या दोळ्यांनी कितें पळयलां, कानांनी आयकलां, कितें आमकां दिसता त्या प्रमाणे आमी चलता. पूण जेजू हो देव ते भाशेन पळयना. तेच भाशेन आमी आमच्या फाटल्या जिवितान एक पातकी जिवीत जियेलां जाल्यार देव आमकां तशें पळयना. आमी खरेपणी आमच्या पातकांची दूख भोगल्या जाल्यार, खरेपणी आमी देवाक आमच्या पातकांचे बोगसणें मागलां जाल्यार आनी दूख भोगून आमी आमचें जिवीत बदलना जाल्यार, आमच्या मनाची नडसडणी केल्या, आमचें मन बदलना जाल्यार देव आमकां मानून घेता. आमचें फाटलें जिवीत तो विसरता. तो आपल्या मनान हाडिना. तो म्हणटा, हांव तुजें फाटलें जिवीत आजून पासून ओको पासून ना तें फाटलें जिवीत. आनी जें तुवें केलां तें हांव तें विसरना. हांव तुजी पातकां विसरना. पूण आतां तूं जें कोत्ताय त्या लागून हांव तुका म्हज्या राज्यान आतां एक काम दिता. हांव तुका म्हज्या राज्यान खरेपणी एक सान करूंक सोदतां. खरेपणी म्हज्या राज्यान हांव तुजें जिवीत बदलूंक सोदतां. आनी तुजे वरवीं आतां कितल्या लोकांक, हजाराच्या हजारा लोकांक
आतां म्हज्या राज्यान भितर सरपाक हांव तुका हें काम दितां. आनी भाव भयणीनो, अशेंच मातुवा बरोबर घडलें. जेन्ना मातू एक 2 मुसुदार पातकी मनीस माडयेर बसलेलो आनी तिचो टॅक्स भरतालो, आनी जेन्ना जेजून ताका आपयलो ताणें सगळें सोडलें आनी जेजूचो पाटलावदार जालो. तो जेजूचो आपोस्तलो जालो. आनी आयज भाव भयणीनो, जें शिवर्तमान आमी वाचता, ज्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, तें शिवर्तमान मातुवान बरयलें ना. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमचें जिवीत कसलेंय जावं, कितलें आमी वायट केलें जायत, आमी बायलां बरोबर संबंद दवरला जायत, आमी दादल्यां बरोबर संबंद दवरला जाय, आमी एका भाशेन आमच्या काजारा साक्रामेंतान आमी खरेपणी आमी बरे भाशेन जियोंक ना जायत, आमी कोणाचेर चलना जायत, आमी सोरो पियेला जायत, आमी कसली पातकां केल्या जायत. वय अशें जायना की आमी सांता भाशेन आख्खें जिवीत चल्लां. पूण आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन देवान मातुवाचें जिवीत बदललें, तेच भाशेन आमचें जिवीत तो बदलता. आमी आयज देवाचें बोगसणें मागया. आयज आमी जेजू कडेन या आनी ताका आमी खरेपणी आमी चुकल्या म्हूण ताका सांगुया. आनी जेन्ना देव आमचें काळीज पळयता, बायलान न्हय, मनीस बायलान पळयता, पूण देव आमचें काळीज पळयता, तो आमकां आपल्या राज्यान भितर सरपाक आमकां आमंत्रण दिता, आमचें जिवीत बदलता. आनी तेज्या उपरांत आमचें जिवीत बदलून आमकां सान करून तो आमकां वापरता दुसऱ्या लोकांक आपल्या राज्यान हाडपाक. हेंच आमचें जिवीत जावं न्ही, हेंच आमी करूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.